एजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. देखून प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, मुचे परचे, हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां भायर काडटलो. हांव तुमकां इस्रायेलाच्या देशांत परतून हाडटलो. मुचे परचे, हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात, आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पोर उलयलां आनी हांवें हें केलां म्हूण तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पोर देव. देवाचे उतार हे. सांत पावलान रोमांकरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. ह्या पासत रक्तामासाक काल जातात ती देवाक मानवनांत. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय येता वय जाल्यार तुमी रक्तामासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय, बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे येतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. आनी क्रिस्त तुमचे थंय येता वय जाल्यार तुमची कूड फातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडला देखून आत्मोस तुमकां जीव दिवपी सकत जाता. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय येता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. देवाचे उतार हे. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. बेथानियांत लाजर नांवाचो कोण एकलो पिडेंत पडलो. मोरी आनी तिची भयण मार्ता थंय येतली. मोरी म्हळ्यार सोम्यांच्या पांयांक सुगंध तेल माखून आपल्या केंसांनी ताचे पांय पुसली ती. वायटांत पडलो लाजर मोरयेचो भाव. सोमया तुजो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें. ही खबर आयकताच जेजू म्हणालो, ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय, तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावची आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाबोंक आसा. जेजूक मार्ताचो आनी तिचे भयणी मोरयेचो आनी लाजराचो मोग आसलो. तरी लाजार पिडेंत आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांत जेजू आसलो तेच सुवातेर आनीक 2 दीस रावलो. उपरांत ताणें आपल्या शिसा लागीं म्हणलें, येया आमी जुदेयाक फाटी या. शिस म्हणाले, मेस्त्री, आत्ता जुदेव तुका फातरावंक सोदताले आनी तूं थंयच फाटी वेताय? जेजून जाप दिली, 1 दिसाक 12 घंटे आसात न्हय. दिसा उजवाडाक चलता तो मनीस आदलोन पडना, कित्याक ताका ह्या संवसाराचो उजवाड दिसता. पूण रातीक चलता तो आदलोन पडटा, कित्याक ताका उजवाड दिसना. इतलें सांगून ताणें परत्यान म्हणलें, आमचो इश्ट लाजार न्हिदला, हांवें वचून ताका उठयचय. ताचे शिस ताका म्हणाले, सोमया ताका न्हीद पडल्या जाल्यार तो बरो जातलो. पूण जेजू लाजाराच्या मरणा विशयांत उलयलो, पूण शिस न्हिदेच्या विशयांत मन समजालें. देखून जेजून तांकां स्पश्ट सांगलें, लाजार मरण पावला. पूण हांव थंय नातलो देखून तुमचे पासत संतोष पावता. हें सर्व तुमी सतमानिशें घडलां. येया आमी आतां ताचे सशी वचूया. तवळ जवळो म्हणटात तो थोमास आपल्या सांगाती शिसां लागीं म्हणालो, आमी वचून ताचे सांगाता मरुया. जेजू येवन पावतना लाजाराक फोंडांत दवरन 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें. बेथानिया जेरुसलेमाक पयस नातलें, सुमार 2 मैला भितर आसलें म्हणयेत. शहराचे साबार जुदेव मार्ता आनी मोरयेक मेळोन तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले.
जेजू येता म्हूण आयकताच मार्ता ताका मेळोंक म्हूण फुडें गेली, पूण मरी घरास रावली. जेजूक पळोवन मार्थान म्हळें, सोमया, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुन्हा जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवच पुन्हा जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यार जियेतलो. आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमंता तो ससनाक मरसो ना. हें तूं सतमंताय? तिणें जाप दिली, वय सोमया, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त, देवाचो पूत थुंच म्हूण हांव सतमंतां. इतलें म्हणून ती फाटीं गेली आनी आपले भयणीक मरयेक कुशीन आपोवन, मेस्त्री आयला, तुका आपयता म्हणाली. इतलें आयकताच मरी सट्ट करून उठून तो आसलेले कडेन गेली. तेदवा जेजू वाड्यांत येवन पावूंक नासलो, तो आनीकी मार्ता ताका भेटली त्या जाग्यारच आसलो. घरांत मरयेचो सांगात करून तिका बुजोवंक म्हूण आयिल्ले जुदेव मरी सट्ट करून उठून भायर गेली तें पळोवन तिचे फाटल्यान गेले. ती कांय फोंडासरशी रडोंक वेता जायचय म्हूण तांणी चिंतलें. जेजू आसलेले कडेन येवन ताका पळयतच मरी ताच्या पांयांक पडून म्हणाली, सोमया, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. ती आनी तिचे सांगाता आयिल्ले जुदेव रडतात तें पळोवन जेजूचे काळीज कळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो. ताका तुमी खंय मातयेक फायला म्हूण ताणें विचारलें. सोमया, येवन पळय म्हणून तांणी जाप दिली. जेजू रडलो. तवळ जुदेव म्हणाले, हाका ताचो कितलो मोग आसलोलो पळया. तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हळें, ताणें कुरड्याचे दोळे उक्ते केले, तर ताच्यान लाजर मोरा नाशें करूंक जालें ना काय. जेजू परत्यान कळवळ्याने भरून फोंडासरशी आयलो. माथ्या बरी आसलेले ते समाधेच्या बगलाक एक शिळा आड दवरली. जेजून म्हळें, ती शिला पेल्यान काडा. मरण पावल्याची बहीण मार्था म्हणाली, सोमया, तो मरून 4 दीस जाले, येदोळूच ताका घाण पडल्या आसतली. जेजू तिका म्हणालो, तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्हय. तितल्यार तांणी ती शिळा काडली. तवळ जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें, बापा, तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानतां. सदांच जाल्यार तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा, पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांन सतमंचे खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटाच व्हडल्या थाळ्यान, लाजरा, भायर ये म्हणून ताणें भोब मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो. ताचे हात पांय फाळयांनी रेवडायले आनी ताचे मुखामोल लेंसान गुठलायले. जेजू म्हणालो, ताका सोडया, तो वचो. मरयेची भेट करूंक आयिल्ले साबार जण जुदेव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सतमानूंक लागले. देवाचे उतार हे.